नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकांत टागोरान घेतली म्हत्वाची बसका. लोकसभा आनी राज्यसभा वेंचणुकां विशीं जाली चर्चा. जनता दरबाराचो कांयच जालो ना फायदो. म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांतले नळ पडल्या सुक्यार. दिवचले सापडले डेंग्यूचे 6 दुयेंती. भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकाराची माहिती. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात वास्कोच्या तरणाट्याक वेर्णा पुलिशेन घेतलो ताब्यात. फुडलो तपास चालू. सांकवाळ उपासनगर वाठारांत कोसाळे दोंगराच्या पावसाण उजो पालोवपी दळान माती कुशीक काडून रस्तो केलो मेकळो. आनी लोकांक इतिहास कळपा खातीर किल्ल्याचें नूतनीकरण म्हत्वाचें सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पावसाळी अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा वेंचणूक पक्षाची रणनिती थारोवपा खातीर काँग्रेस प्रभारी खासदार मणिकांत टागोर हांच्या हाजेरीत पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांची पणजे बसका जाली. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, खासदार फ्रांसीस सारदार, आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, बिना नायक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. भाजप पक्ष ईडी आनी सीबीआयचो आपल्या फायद्या खातीर गैरवापर करता असो खर आरोप काँग्रेस प्रभारी खासदार मणिकांत टागोरान केला. Today we had a political affairs committee meeting of Goa Pradesh Congress, and we had discussed about the future part of it, and there are elections about the Lok Sabha elections, about the future plan of Congress party also has been discussed. Political developments in Goa has been discussed. And nationally also there are very important political developments has taken place after the Patna opposition like-minded parties meet, particularly Mr. Modi and Amit Shah's politics of misusing ED, CBI and Adani in Adani's money to destabilize governments continues. Maharashtra is the latest victim. Maharashtra, they are able to do that same pattern which they had done it in other states. For Congress party, we are all want united opposition national level, and in Goa also, Goa CLP leader has been working with the like-minded parties in the house, and our PCC president and other senior leaders, MP Saab, all has been working with that kind of. We have discussed politically how that national opposition parties meet is developing. All the three MLAs are together, and we discussed about the upcoming assembly elections, and they had listed out issues of Goan importance, and they are going to take up all other they had asked from the Congress leaders, other constituency leaders where Congress MLAs are not there, or those traitors who left Congress, that Congress constituencies issues has been listed out by the MLAs, and honorable MLAs are going to raise those constituency issues of where the issue of Goan people's interest is there, and our MLAs are united, and they will be raising those issues which is related to Goa. नेटाचो पावस पडतूच आसा, पूण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान जनता दरबार घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिसा म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांत नळ सुक्यार पडल्यात. भर पावसान ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर तानेल्यात. 3 दिसां उपरांत नळाक उदक आयलें खरें, पूण तेवूय खदूळ. देखून आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न म्हापशेच्या लोकांक पडला.
सध्या गोंयांत उटंगाराचो पावस आनी नेटाचो पावस पडतूच आसा. तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान जनता दरबार घेवन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिल्लेलें म्हापशेच्या लोकांक. पूण म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांत हे पळयत जाल्यार नळ अजुनूय सुक्यार पडल्या. 3 दिसां उपरांत तांकां उदक आयलें तें पूण खदूळ. आतां लोकांचें म्हणणें आसा की ह्या परस पावसाचें उदक भरिल्लें कितें वायट म्हणून हे पोंदळ्याचें उदक घेवन आतां आपली बाकीची जे आयदनां धुवपाची किंवा कपडे धुवपाची जी कामां आसा ती पावसाचें उदक घेवन ही कामां करतात. तर पिवपाक तांकां उदक जाय पूण तेंय नळाक येता खदूळ. तर करपाचें तरी कितें त्या परस पावसाचें उदक पिल्लें कितें वायट अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सो 7 दीस जाले आमकां उदक येयना आतां आमच्या वाड्याक. आमी फकत एक तो टँकर हाडटा 800 रुपयांनी एक आमकां टँकर पडटा. सद्दां आमकां टँकर घालचो पडटा. आमी कितें करपाचें आतां ह्या हितून लोक नासलेले कितें करतले. सद्दां टँकर हाडून घालूंक जायना न्हू. कोण गरीब आहा तांकां. जशें तुमी म्हटलां की तुमचे आतां एटलिस्ट 35 to 40 घरां आहा हांगासर म्हापसा सिटीन वयल्यान आनी तुमकां उदक ना उदकाची समस्या भरपूर आसा. जर अशेंच कंटिन्यू उरले जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले, कितें करतले तुमी? आतां तेंच्या घरा वचून बसचे पडले आमी. कोणाच्या? मिनिस्टरांच्या. कोण PWD मिनिस्टर कोण पळयना तेंच्या घरा वयता आतां आमी. तेंकां कांय मेळना. तेंकां बाबा सगळें घरांत बसोन तेंकां मेवता न्हू. आमकां कोण हाडून दितलो? तेंकां सगळें फ्री मेवता. आमकां कोण दितलो हाडून? आमकां 8 दीस जाले उदक ना. बिलां येता 2-2 हजार 2,500 रुपया. फक्त अर्दे वर उदक सोडटात. तेही बारीक सामके पायपासून वचून भायर वचून बसची पडटा पावसान छत्री घेवन पिवपाक कळसो घेवन. 2 कळसो भरता म्हटल्यार उदक वयतात. आतां पावसाक उदक ड्रम लावन भुरगीं आतां न्हांव ते जोर येयला भुरग्यांच्या घरान. जाणटे आसा घरान सासू सासरे तेंकांय जोर येयला. बिलां कितली येता म्हयन्याक? बिलां आमकां 2,000 वयर येता. 1,500 2,000 अशी येता. उदक नासतना सुद्दां बिलां येता बिलां तुमकां? येता हय. आनी तुमी शेगे 4-5 दीस उदकूच येयना आनी आमी बिल्डिंगांनी रावतात सो आमकां टँकर हाडचे पडटात. सदां आमकां सकाळी इस्कॉलाचे पयलीं 7 सुमार टँकर हाडचे पडटात 800 फारीक करून. आमकांय जमूंक जाय न्हू. आमी तितले मेंटेनन्स बा घेयना. आतां सरकारान आपलें उदक धाडूंक जाय. आतां जुलायच्या 3 तारखेर आमकां 4,000 बील येयलां बिल्डिंगांक. तें आमी हारी केलां. आतां बिलां हारी करूनय जो आमकां गरज तें उदक मेळना. उजवाड करूंक जाल्यार केल्लो फायदो. बिल्डिंगांक टांकी आहा म्हणटा टांकीक भरूंक आमकां उदक जाय. आमी 11 रेजिडेंट्स आहात बिल्डिंगाची आनी उदक पयलें धाडी 1-1.5 वर. दिवचले मलेरियाची स्थिती नियंत्रणात असली तरी डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती फुडें आयल्या. दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हांणी दिवचले वाठारांत डेंग्यूचे 6 दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती दिवन ह्यो दिवचल्यो भायल्यो केशी आसात अशें सांगलें. दुसरे वटेन पावसाळ्यांत दुयेंतां पातळची न्हय म्हणून भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती काळजी घेतात अशें दोतोर मेधा साळकरान सांगलां. सो प्री मन्सून ॲक्च्युली आम्ही केला ते सगळे प्रिकॉशन्स केला. आम्ही क्लिनलीनेस ड्रायव्ह सगळ्या आमचे पळय फील्ड वर्कर्स आसात आणि आपापल्या एरियन क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला. आणि जे पळय आतां कंटेनर्स असता नाल्यार कोकोनट शेल ओपन उरिल्ले असता वॉटर कलेक्ट जाता आनी तातूंत मॉस्किटो ब्रीड जावंक शकता. सो आमी ते रेक्टिफाय केल्या जितले जाता तितले पर्यंत आपापल्या एरियांनी. त्या भायर जागृती केल्या आनी कुळागरांनी विजीट केल्या आनी तांकां हय आनी केसी आसा पळय तांकां आमी एक्टीव समज आयल्या न्ही थोडी डेंग्यू केसीस ती आमी एक्टीव सर्वेलन्स केल्या आनी पळयल्या खंयच्या एरियेंची ती तो आयिल्लो किंवा ताका ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री आसा बी ते सगळे आनी एक्शन टेकन जालां आमचें. त्या भायर आमी कन्स्ट्रक्शन सायट्स आसा न्ही ती कोणाक पडटा एक एरिया वायज ती सगळी हें करता डेली रिपोर्टींग करता आनी विजीट करता आनी थंयचे लेबरर्स आसा तांकां आमी स्लायड कलेक्ट करता आनी हांगा हाडून हें करता स्लायडीचो रिपोर्ट आमी तो कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी व्हरता मागीर. सो अशें आमी केलां आनी हे जागृती तर चालूच आसा आमची. आनी डेंग्यू केसीस आसा ते सुद्दां आमचे लोकल कांय ना मायग्रेटेड पॉप्युलेशनान मेळ्ळ्या पण ते दुसरे कडेन आसा. सो हें आमी केलां आनी लोकल काय ना इम्पोर्टेड आसा 500.
इंडिजिनियस म्हणटात पळय आमचेच म्हणजे रावता थंय आनी ते ना परते येता तांकां ते आसा पण ते आमी ते एक्चुअली मायग्रेटेड म्हणजे इम्पोर्टेड केस म्हणटात आमी ताका. पण मलेरियाचे नासता. ना मलेरियाचे सद्दां ल्हान पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपाच्या आरोपा वयल्यान पुलिशेन वास्कोच्या जुवारीनगर वाठारांतल्या लक्ष्मण लामाणीक अटक केल्या. दुबावितान खंय चलयेचेर बळजबरी करून तिचेर अत्याचार केलो. उपरांत चलयेच्या फामिलीन दुबाविता आड पुलिशेन कागाळ केली. उपरांत ह्या आरोपीयाक अटक केला. म्हाका आतां कळ्ळें की आमचे सांकवाळ थंय एक चेडूं स्कॉल शिकता 14 वर्साचें चेडूं आहलें तें ताका एकट्या भुरग्यान फोर्सली वायट काम केलें तेजे वांगडा आनी ते चेडवान एक दीस सांगूं ना दुसरे दिसा तेजे आवय बाबा सांगलें की अशें तेजे वांगडा इतलें वायट जालां म्हणून. सो मागीर आमकां कळ्ळें उपरांत हांव आनी गोविंद तो मेंबर तेणी आमी हांगा येयले पुलीस स्टेशनार आनी तेजी फॅमिली सांगलें तुमी वचा आनी मातशें कंप्लेंट आमी पावता म्हणून आमी पावले. आमची एकूच डिमांड आसा की चेडवांक जस्टीस मेळपा जाय आनी तेजी कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपा जाय. आमी इतले गॅरंटी आसा की पुलीस आमकां हेल्प करतले आनी गोवोरमेंट आमकां हेल्प करतलो की हेजेर लक्ष दिवन आतां वेर्ना पुलीस येयले आसा आमकां बरे भशेन जस्टीस मेळ्ळें पुरो हे आमी मागता देव. उटंगराच्या पावसाक लागून सांकवाळ उपासनगर वाठारांत डोंगराचे पालसण कोसळिल्ले. घडणुके उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळ आनी वीज खात्याक कळीत केल्ले. थळाव्या आमदारांनी घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली. उपरांत माती काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो गेलो. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन सध्या झाडां पडपाची डोंगराचे पालसण कोसळपाची घटना घडत आसा. ह्या दिसांनी मातश्यो गाडयो स्लो चलोवच्यो कारण की पावस नेटाचो आसा. पावसान कळना की केन्ना झाड किंवा पालसण कोसळटले म्हणून गाडयेचेर तुमी नियंत्रण दवरप खूब गरजेचें आसा. उपासनगर वाठारांत हे पालसण कोसळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान आनी वीज खात्यान हांगासर धांव मारून येरादारी खातीर ही रस्त्याक मेकळीक करून दिल्या. आम्ही आयकलां ते प्रमाणे 7:30 जालो आनी उपासनगर रावता पळय आमचे वर्कर प्रशांत आनी राज म्हणून तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की हांगा लँडस्लायड जाला आनी खूब प्रॉब्लम जाल्ले आसा म्हणून. सो हांव इमिजिएटली गेलो सराक फोन मारलो एम.एल.ए. सर आत्ताच येयला आनी सगळें इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिले फायर ब्रिगेड पुलीस डेप्युटी कलेक्टर इवन गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर्स आले सगळे बेगीन क्लियर कर म्हणून. आनी तो माडान म्हणटा थंय आनी कितें प्रॉब्लम जालो म्हणून एम.एल.ए. सर थंय गेला पूण देव बरें कर म्हणटा एम.एल.ए. सराक की तेणी इमिजिएटली एक्शन घेतलें. पूण हांव म्हणपाक सोदता की ह्या रस्त्यार कंटिन्युअस लँडस्लायड जातलेच कित्याक रोड पळय जाल्यार सगळी माती मोव जाल्ली आसा खडपां देगेर आसा झाडां वाडलेलीं आसा. सो हांव उपकार मागता हांव अपील करता पंचायत गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ह्या रोडार कितें तरी मातशें तुमी करचें नाजाल्यार हांगा डेंजर आसा मनशाच्या लायफाक डेंजर आसा. तो रोड मातसो ताबडतोब तेणी येवन इन्स्पेक्ट करचो आनी कितें तरी रेमेडियल मेजर करचे. आतां लास्ट टायम पावस चड जालोल्यान आतां हिंगा चडशे गांवांनी आमच्या लँडस्लायड जायत आसा आनी ही मेजर लेन जशें एडी बाबान सांगला ते भशेन ही मेजर एरिया आसतना हितून सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. सो आमी आतां एम.एल.ए. फोन मारून आपयलो आनी एम.एल.ए.नूय तें पळोवन गेला आनी आमकां दिसता हिंगा एक झाडी घातल्यार बरी कित्याक ते कोसळत रावतले आतां. सो काम आतां ऑलरेडी स्टार्ट केलां. इलेक्ट्रिसिटी फायर डिपार्टमेंट जशें ताणें सांगलें ते भशेन सगळें पावलां आतां. तशें JCB आमचें वर्क स्टार्ट केलां आतां आमी पंचायतीकूय इन्फॉर्म केलां. सो आतां आनी एक हाफ एन आवरान हें क्लियर जातलें.
गोंयांतल्या साबार किल्ल्यांच्या विशीं आशिल्ले इतिहासीक म्हत्व लोकां मेरेन पावपाक जाय, देखून किल्ल्याचें नूतनीकरण करपाकूच जाय अशें मत पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तलां. बुधवारा हळण किल्ल्याची भोंवडी केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. तशेंच हळण किल्लो पर्यटन थळ म्हणून फामाद जावपा खातीर बऱ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशेंय मंत्र्याचें उतर आसा. ओल्ड ग्लोरी आसा, ओल्ड ट्रेजर आसात. रिस्टोरेशन एंड कन्जर्वेशन खूब अत्यंत गरजेचें. गोंयान भितर अनेक अशे किल्ले आसात जे किल्ल्याक खूब मोठो इतिहास आसा. खूब मोठे शिवाजी महाराजा सारक्या राजांनी हांगा आपले कर्तृत्व दाखयल्लें आसा आनी हांगा किल्ले बांदलेले आसात. सो तातूंत इतिहास सोदून काडपाचो आमी प्रयत्न करता. आमकां हाची अजून अभ्यास करचो पडटलो. ह्या किल्ला बांदपाच्या फाटली भुमिका आनी हे बांदपी कोण आनी ताच्या फाटल्यान उद्देश कितें आशिल्लो आनी हे थोडेशें काडचें पडटलें. आनी कोणी आयल्या नंतर ह्यो सगळें पळोवन कोणाक कांय कळना. आमी पयलें म्हणलें कितें केलां, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आयज आमचे बरोबर डायरेक्टर आसा निलेश फळदेसाय आसा किंवा आर्किओलॉजीचे ऑफिसर्स आसात. हांचे कडल्यान आमकां आमचे कन्जर्वेशन आनी प्रिजर्वेशन रिस्टोरेशन हें काम जावपाकूच जाय. इतिहास आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आनी त्याच बरोबर ज्यो सुविधा आसात त्योय निर्माण करपाक जाय. आयज आमी आमचे हो किल्ल्याची देखरेख करपा खातीर हांगा विध्वंस जावचो न्ही, मोडतोड जावची न्ही म्हणून आमी सेक्युरिटी गार्ड दवरल्या. हांगा जें कितें वेजिटेशन जाता, हांगा कितें किल्लता, कितें बुशीस जाता ते क्लियर आमी वर्सान वर्स करता. हाच्या भायर हो ट्युरिजम स्पॉट जावपाक जाय. आतां आमचो एअरपोर्ट आयिल्लो आसा, हांगा एक म्युजियम किंवा कल्चरल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट झोन आनीक हाचे पयलींची आमची वास्तू आसा ताजी हिस्ट्री ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतात. फॅसिलिटीज ज्यो ट्युरिस्टांक आयले नंतर जाय, हांगा कितें तरी इटरीज जाय, हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज जाय, हांगा एखादे वेळ आमकां एडिशनल जागा खंयच्यानी मेळटा जर जाय जाल्यार कितें थंय कोणाकय स्टेईंग अरेंजमेंट जाता जाल्यार तें पळोवपाक जाय. सो एक रेव्हेन्यू जनरेशन एज वेल एज किल्ल्याचें नूतनीकरण आनीक किल्ल्याचें पुनर्वसन हो करपाचो उद्देश. गोंयांत चालू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. ताका लागून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीतताये खातीर आनी सुरक्षीतायेच्या नजरेन शिक्षण खात्यान सगळ्या शाळांक महाविद्यालयांक सुटी जाहीर केल्या. ह्या विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान बुधवारा राती जाहीर केलो. उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची लोकजीण सध्या विस्कळीत जाल्या. तालिगांव एक व्हडलें झाड मोडून पडलें. सध्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांत साबार ठिकाणी झाडां मोडपाची किंवा दोंगराचे पालसण कोसळपाची घडणुक्यो घडत आसा. तालिगांव दुर्गावाडी एक अशें व्हडलें झाड आशिल्लें तें मोडून पडलें. सायडीक एक भुरग्यां खातीर खेळपाचो ग्रावंड आशिल्लो, तशेंच विठाबाय म्हणून थंय एक जाणटेलीचें घर आसा, तिची गर्वाचो हांगासर एक गोठो आशिल्लो. पूण सुरक्षीतताय आनी देवाच्या दयेन हें जें झाड आसा तें गर्वांच्या गोठ्याचेर किंवा ग्रावंडाचेर न पडटा तें मदीं पडलें. पूण हाका लागून लायटीच्या तारांक मात लुकसाण जाल्लेलें आसा. लायट खूब वेळ दुर्गावाडी तालिगांव नाशिल्ली. मागीर वीज खात्यान थंय धांव मारून ह्यो लायटीच्या कामाक आनी झाड कातरपाक सुरवात केलेली आसा. पोर्तुगीजांचे कायदे इंग्लीश भाशेन अणकार करपा खातीर सर्गेस्त ॲडव्होकेट जनरलान व्हड योगदान दिल्लें. हें योगदान सगळ्यां मदीं कायम याद उरतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. बुधवारा सर्गेस्त गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आनी भारताचो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनोहर सिनाय उजगांवकर हांकां आरंगां ओंपल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
तांचे सामाजीक क्षेत्रातले वेगवेगळे विषय तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार मांडले. निश्चितच रित्या हे सांगता आसतना आमकां सगळ्यांक खबरी आसा आनी पोर्तुगीज कायदे तेंच्यांनी इंग्लीश ट्रान्सलेट करपाक सगळ्यांत पयलीं आनी सगळ्यांत व्हडलो रोल हो तेंचो आशिल्लो. पुराय गोंयांत आमी जेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोड्स हाचो विचार करता म्हणजे सामान्य मनशांच्या मदीं एक जे तेंच्या बद्दलचें मत आशिल्लें की दोतोर उजगांवकारान सांगलां न्ही म्हणटणी फायनल आनी तेजेर वयलें कांय आनी आसचें ना. तेंचो एडवायस घेतलो जाल्यार तितकें फायनल. आमी जशें म्हणटा एखाद्या फायनल दोतोरान डायग्नोसीस केलें काय तो डायग्नोसीस फायनल डायग्नोसीस आसता. अंद सामान्य मनशाच्या मदीं हीच भावना पुराय कायद्याच्या बाबतींत जेन्ना विशेश करून जेन्ना उजगांवकर दोतोरान सांगलां म्हटल्या उपरांत तें फायनल आसतलें अशा पद्दतीची भावना पुराय सगळ्या सामान्य लोकांच्या मदीं आसताली. म्हाका एक दोनदा तांकां मेळपाचो योग आयलो. आतां श्री दशरथ परब हेंच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे पावसाचे पुराय गोंयभर धुमशाण सुरू आसतना शिवोले मदल्या बाटान दुसरे फावट आंब्याचें झाड हुमटून पडिल्ल्यान 2 दुचाकी गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. ही घडणूक रातच्या 7:30 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोबी दळाक कळीत केलें. उजो पालोबी दळान घडणूक थळाचेर वचून आंब्याचें झाड कातरलें. आमकां 7:37 आमकां कॉल येयले मदल्या वाड्यार शिवोले आंब्याचें झाड पडलां लायटीचेर आनी मेन रोडाचेर. सो आमी इमिजिएटली टर्न आवट केले विटनेस टू आनी आमी हांगा पावले आनी आमी पावन पयले की लायटीचेर आनी मेन रोडाचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आसलें. सो आमी आमचें एस्टिमेट काडून आमी काम सुरू केलें. हे आयज 7:30 सुमार 7:30 तेन्ना अर्जंट आमी फायर ब्रिगेडीक कॉल केले. विथीन नो टायम फायर ब्रिगेड येयली विथीन हाफ एन आवर. तेंच्यान काम चालीक आयलें. हो आमो आयज तो सेकेंड सकाळी पडलेलो. डायरेक्ट मुळांतल्यान अप्रूट जाल्ले. अप्रूट जालो 2 आंबे. आयज आमी पळयलां जशें इतल्या पावसान एक खंय तरी आंब्याचें झाड अप्रूट जाल्लें आसा. अशी तुमच्या एरियेन कितलीशीं घरां अशी नोटिफायड केल्ली आहा की अशी जी डेंजरस झाडां आसा पळय ती आतां नोटिफायड केल्ली आसा. ऑलरेडी आमी एक प्री मॉन्सूनाक एक व्हडलो आंबो कट केल्लो आहा आनी एक माड कट केल्लो आहा. ह्या ओनराक आमी विचारला. एक्चुली तो आंबो बिलोंग्स टू वायनाड प्रॉपर्टीज आनी तेज्या सायडीक ऑलरेडी आमी कापलो एक आंबो. हो विचारलेले आमी ताका पूण तेणी सांगलेलें आसूं नाका म्हणून. आमकां खबर आहा मोऱ्याल्लो तो डेंजर आसा पूण देवाचे कृपेन कोणाक कांय जावना. आमचो एक शिवा चोडणकर फ्लायट वाचलो आनी दिनेश वाचलो. फ्लायट वाचलो कोणाकूच जाय दिनेश वाचलो. बुधवारा रातीच्यान पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणेच्या चोपड्या वाठाराचो रस्तो उदका पोंदा गेलो. सोबितीकरणाच्या नांवा खाला उदरगतीची कामां करतना गटार वेवस्था सारकी करूंक नाशिल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाली. रस्तोभर उदक तुंबून उरिल्ल्यान थंयच्यान येरादारी करता लोकांक त्रास सोंसचे पडले. पळयात कशें फुटपाथी वयल्यान हे लोक त्या गाडयो घेवन आपल्यो हरशी रस्तो उदकान भरला ताका लागून लोक आतां फुटपाथी वयल्यान हांगासर गाडयो व्हरतना दिश्टी पडटा. अशी मस्तेपणां कांय जाण करतात. तांकां खबर नासता की फुटपाथीचेर शेळो आयिल्लो आसता. केन्नाय गाडी स्लीप जावपाची संभावना आसता. पूण तरी आसतना लोक फुटपाथी वयल्यान वयता आनी आपल्या जिवाची काळजी करिनात. पावसान जायते कडेन सध्या उदक भरलेलें आसा. स्वताची जतनाय घेवप हें तुमच्या हातीन आसा. नेटाचो पावस पडलो जाल्यार चारचाकीन आशिल्ले लोक फास्ट स्पिडीन गाडी चलयतात आनी उदक सायडीक फव्वारो कसो मारच्या खातीर स्टंटूय करतात. पूण हितून दुचाकी चलोवप्याक त्रास जावपाक शकता हेची चारचाकीवाली केन्ना जतनाय घेयना. तुमी आतां पळोवपाक शकता अशें पावसाच्या दिसांनी खूब कडेन अशें उदक साचलें. होणकें खंयचें फोंडकुलां खंयचें आनी रस्तो खंयचो तो कळपाक लेगीत मार्ग नासता. ताका लागून पावसाच्या दिसांनी गाडयो सारक्यो चलयात आनी स्वताची जतनाय घेयात.
बुधवारा रातीच्यान पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पेडणेच्या चोपड्या वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदा गेलो. सोबितीकरणाच्या खाली नांवान ते करून दवरलेले रस्ते तुमी पळयल्यात. आतां मांद्रे मतदारसंघात रस्तो खणून केबल घातल्यात. खणिल्ले रस्ते सारके पुरोंक नात. पावसा पयलीं थंय डांबरीकरण करपाक जाय आशिल्लें, पूण संबंदीत खात्यान डांबरीकरण करूंक ना. आनी आतां पावसांत डांबरीकरण करपाक भौशीक बांदकाम खात्याक जाग येयला. आतां पावसाक लागून पयलींच इबाडिल्लो रस्तो आनीक पिड्ड्यार जाला. आतां थंय लोबरां हाडून उडयल्यात. आतां पावसान कशें डांबरीकरण करतले काय कोण जाणा असो प्रश्न थळाव्या मदीं उप्रासला. बामणवाडो शिवोली विजेचो ट्रक गटारान लवणलो. दुसरी गाडी आयिल्ल्यान रस्त्यार सुवात दिवंक नाशिल्ल्यान हो ट्रक कुशीक घेतिल्लो. गटार उक्ते आशिल्ल्यान ट्रकाचो तोल वचून हो ट्रक गटारान लवणलो. ही घडणूक बुधवारा दनपारा घडली. तो पात्रम गाड़ी आ रहा था, थोड़ा गाड़ी किया और मिट्टी जो है वो गिला सब खींच ली. हाँ, काम कर रहा है, ड्यूटी बना रहा हूँ, बताएंगे ट्रांसफार्मर 2 बजे आ रहा है. हैदरा वाला फोन किया है. हाँ फोन किया है हैदरा वाला. ये हम लोग पूरा गौम करते हैं. पूरा 11 kV LC हो गया. ओके 33 kV. ठीक है. फोंड्या मार्केट संकुलाच्या छप्पराक पावसाक लागून गळटी लागिल्ल्यान मार्केटाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान दुकान धंद्यांचें सामान भिजून पेड्ड्यार जाता. ताका लागून दुकान धंद्यांक बरेंच लुकसाण जालां. ताका लागून मार्केटांत धंदो करप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. देखून पालिकेच्या नगराध्यक्षान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून गळटी लागिल्ल्या छप्पराची दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी नगरसेवक शिवानंद सावंतान केला. म्हाकाय लोकांचे कडेन तशी कंप्लेनी आयिल्ल्यो म्हणून हांवें मार्केटाक विजीट दिली. मार्केटान वचून हांवें पळयलें सगळें उदक कशें भरता गळटा. खरेंच सामकी वायट परिस्थिती आसा. आनी तशें हांवें आमचे चेअरपर्सनाक सगळें वचून हांवें सांगलें, कित्याक तशी आमची बिजनस मिटींग अजून एकूय जावना. मिटींगी जाल्यो दोगूय कमिटी काडपाच्यो मिटींग जाल्यो. 2 म्हयने जाले इलेक्शन जावन. कमिटी काडपाची मिटींग जाली आनी एक स्पेशल मिटींग जाली सोंप्याची. तेजे नंतर कितें विचारतलो, कितें सजेशन दितलो, कितें सांगतलो म्हणल्यार तशें अजून ऑफिशियल मिटींग जावना. तरी पूण ऑफ द रिकॉर्ड हांवें चेअरपर्सना कडेन उलयलां की अशें मार्केटांतलें आनी खंयचें उलयलां. तो म्हणटा की आपूण सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक, टेंडर केला, एस्टिमेट केला, कॉन्ट्रॅक्टराक दिलां, करतले पूण आतां 2 म्हयने जाले अजून तर कांय जावना. सो हांव अजुनूय आतां चेअरपर्सनाक मेळपाक येयलो, म्हाका मेळूना. अजुनूच ताका सांगतलो बेगीन बेगीन करचें काम म्हणून. इवन तेंच न्ही, जर आमचे प्री मॉन्सून वर्क सुरू सारकें जाल्लें ना, आमचे कडेन लेबर सारके ना, गाडी सारके ना, खरेंच वायट परिस्थिती आहा. पण ती चेअरपर्सना कडेन आमी परती आतां मिटींग एक घेवची आनी हे सगळे पॉयंट डिस्कशनाक येवचे अशी एक मागणी करतलो. हे आशिल्ले गोमंतकाचे लंच टायम न्यूज बुलेटीन. सध्या गोंयांत नेटाचो पावस चालू आसा. सरकारान रेड अलर्ट जारी केला. ताका लागून तुमी रस्त्यार वाहनां किंवा गाडयो, चारचाकी, दुचाकी चलयतना सांबाळून चलया. स्वताच्या जिवाची जतनाय घेयात. आनी मोस्टली चारचाकी चलयतना दुसऱ्या गाडयांचोय विचार करा, कित्याक दुचाकीन जेन्ना कोणूय गाडी घेवन येता ताका पावसाचो अंदाज कळना वावझडीक लागून. आनी चारचाकीन बशिल्लो मनीस जो आसता तो स्पिडीन खंयच्या खंय गाडी चलयता आनी अपघात जावपाची शक्यता आसता. तेन्ना सगळ्यांची काळजी घेया, गाडयो सवकास चलया आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.